देव इतलो बरो, आमी कसली जमीन आसा ताका लागून तो आपले जिवीत आमकां दिनासतना रावना. बी म्हणजे ताचें उतर, पूण बी म्हणजे जेजूच. उतर जेजू देवूच, आनी तो आमकां सगळो गोत आपलें जिवीत दिता. आमी कसलेय स्थितीन आसूं, उत्तोळ आसूं वो कांटेरी आमचें जिवीत आसूं, दुसऱ्या दास्तांनी पडलेलीं आसूं, पूण तो आमकां सगळ्या जाणांक आपलें जिवीत दिता. तें आमी पत्करूंक केन्ना केन्नाय जरमे अशे भाशेन भियेंता हांव. म्हजे लागीं जावचें ना तुका पत्करूंक आनी तुजें सगळें म्हजें जिवीत सारूंक, कित्याक हें चड अवघड जाता. हें आपल्याचेर अवलंबून आमी ताका एकवटून रावंक सोदता. ना ना, आमी आमकां विसरूंक जाय आनी ताका पयलो वयलो स्थान दिवन ताणें आमचें सगळें कितें करूंक जाय तो अधिकार आमकां दिता, तो सगळें करून घेता. आमी भिवंक फावना, आनी आमी भियेनासतना रावले तर आमी खरीच सुभागी. आनी हें सुभागीपण आमचें देवा सोबे आमी जियेतना आमी देवाक सगळे सुवातेचेर पळयता. तोय आसा, सगल्याक आसा म्हणून आमी दोतोनीन शिकल्या. सगल्याकूच न्हय, सगळ्या वस्तू मदेंय आसा म्हणून आमकां तर ताका आमी आजीर जावन जियेत तर मागीर आमी ताका सगळे सुवातेचेर, सगळ्या मनशां मदें, सगळ्या जनावरां मदें पळयतल्या. आनी हाका लागून आमच्यान ताच्या एकवटान रावन पवित्रपणान जिवंक जाता. म्हणजे जें बरें पळय तें आमी कोत्तल्या, वायट तें आमी सोडटल्या. आनी हे भाशेन सोंपेपणी आमच्यान एक भक्ताचें जिवीत जिवंक जाता. हें देवान सगळें घडोवन दिलेलें आसा आमकां, कित्याक देवाक जाय आमी जेजू सोबे आमचें जिवीत पवित्रपणान जियेलेली. आनी हाका लागून तो सगल्याक आसा म्हणून ताणें आमकां कळयलां. ताका एकवटान रावली की तो आमचे सोबे ही फळां बरेपणाची दितलो. तर हें सगळें आमचें सोबें घडच्याक आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबें कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. ताचे सोबें आमचे सगळीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव सगळें ताका ओपून दिवया आनी हे परी ताच्या एकवटान रावया. सांतिनास तोय आमचे भाशेनूच आसलेलो, पूण देवान ताका स्पर्श केलो. जशे भाशेन जेरमेसाक स्पर्श करून ताचें जिवीत बदल्लें, तेच भाशेन ताणें ताका आपलें जिवीत दिवन ताचें जिवीत पवित्र केलें. आनी ही सगळी समजणी ताका दिली. आनी ते समजणेंतल्यान ताणें आमकां सगळ्या जाणांक एक मार्ग दाखयलेलो आसा. जेजूच तो मार्ग. हे संस्थे उदेशी, जेजुईट संस्थे उदेशी ते आमकां सगळ्या जाणांक फावो जाता. तर आमी देवाक दिनवास या आनी सगळ्या जेजुईट पाद्री पासत आमी मागया ताणें खरेपणी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान जिवन जेजूच तांचे सोबें वावरून ताणें सगळें आपलें बरेपण शिंपडावचें आनी ताचें उतर तांच्या उदेशी सगळ्या जाणांक दिवचें. जेजूकूच आमी सगळ्यां मदें उत्पन्न करचो, घोटायेन ताका भरची आनी तो आसा म्हणून ताचे मदीं जागृताय घडून हाडची.